2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रत्येक बुथार भाजपाक 50% मतां मेळटली असो संकल्प करपाक जाय। डबल इंजनान केल्लो विकास लोकांक दाखयात। काँग्रेस म्हणजे भ्रष्टाचार, भाजपा म्हणजे विकास हे लोकांक सांगात। शिस्त, समर्पण, निश्चर्यान देश मुखार व्हरपा खातीर वावुरया। राजकारण हे मॅरेथॉन, हांगा गती परस स्टॅमिना चड म्हत्वाचो आसा अशें म्हणत नितीन नबीनान ताळगांव जाल्ले कार्यावळीत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची उर्बा वाडयली। कि जब बूथ मजबूत होगा तभी भाजपा मजबूत होती है, और भाजपा मजबूत होती है तो राष्ट्र मजबूत होता है, गोवा राज्य मजबूत होता है। 100 मीटर रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है, जिसमें स्पीड का टेस्ट नहीं स्टेमिना का टेस्ट होता है, और हम सबको अपने स्टेमिना के साथ काम करना है। इसलिए मैं अपने बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और मंडल की टीम और हमारे जिला के सभी पदाधिकारियों से कहने आया हूं, मित्रों, हमें अपने समय का पूरा मेहनत करना है। 2027 का चुनाव हमारे सामने एक लक्ष्य लेके आया है कि अगर हम विकसित भारत की ओर देख रहे हैं, विकसित गोवा की ओर देख रहे हैं, तो 2027 में हम अपने बूथ में कैसे 50% वोट पाए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणे नितीन नबीनाक सांगले, तुम्ही म्हजे बॉस आसात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगले। मात नितीन नबीन आता भाजपाचो बिग बॉस जाला आनी ताच्या फुडारपणा खाला फुडल्या 5 वर्सांत आमी सगळ्यो वेंचणुको जिखतले असो विस्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो। येवपी नगरपालिका वेंचणूक, सीसीपी आनी फोंडा पोट वेंचणुकेत भाजपा भोवमतान जैतिवंत जातलो असो दावो मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो। म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तांच्या भाषणांतल्यान तांच्यांनी तांकां सांगलें की यू आर माय बॉस। हांव तर म्हणटा नितीन नवीनजी इज नाव बिग बॉस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। परत एकदा आमकां आसा तशें 27 परत सरकार हाडपा खातीर म्हाका खात्री आसा तांच्या नेतृत्वाच्या सकयल हे सगळें काम करता आसतना जायत्यो विरोधी पार्टी एकत्र जरी आयल्यो आसात तर हांव ताका सांगपाक सोदतां की ज्या पार्टीक ध्येय ना, ज्या पार्टीक धोरण ना, ज्या पार्टीक विजन ना, तुम्ही पुराय देशभर काढून पळयात। म्हणून तर पुराय देशभर हांकां सगळीकडे न्हयकारल्या। गोंय भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक हाणें सरकाराच्या कामगिरीचेर आपलो खोर विस्वास उक्तायलो। आमच्या मंत्रिमंडळाचेर भ्रष्टाचाराचो एकूय दाग दाखोवपाचे धाडस कोणाकूच जायना अशें दामू नायक हाणें सांगले। नितीन नबीन सारखे तरणाटे फुडारपण आशिल्ल्यान भाजपा फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करता आनी 2027 वर्सा सलग 4थे खेपे सत्तेर येतली आनी 27 पैकी 27 जागे जिखतली असो विस्वास दामून उक्तायलो। असे एक व्यक्तिमत्व असा, असे मंत्रीगण असा, कोणाक एका कापसतात सुद्धा ना की एका तरी मंत्र्याचेर आरोप करचे आणि सांगचे की हाजे कडे कसलो तरी डाग असा आणि कसले तरी घोटाळा केला, असे खैच आमचे पक्षान जावना। 2027 का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन हम चौथी बार जीतकर हम माननीय नरेंद्र मोदी को भेट देंगे। 27 नारो। आयज जे विरोध करतात तेच लोक आदी सत्तेर आसतना गोंय खणकाम थांबोवपा खातीर जापसालदार आशिल्ले अशें मंत्री विश्वजीत राणे हाणें सांगले। आयज मायनिंग जेन्ना कश्टान आशिल्ले, मायनिंग जेन्ना बंद जाले, तरी बी भारतीय जनता पक्षान गृह आधार केन्ना बंद करूंक ना, लाडली लक्ष्मी केन्ना बंद करूंक ना। आयज हे जे लोक आमकां विरोध करतात, तुम्ही प्रत्येकानी लक्षात घ्या, हे जे संस्था आमकां विरोध करता, हे लोकांनी गोंय राज्यात मायनिंग बंद करपाक हे लोक फुडाकार घेतलेले। आज प्रत्येक गोष्ट बंद करता तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्त्यान नवीन नरेटिव्ह घेऊन फुडें वचपाचो प्रयत्न करपाक जाय, तरच आमी फुडें सरतले, तरच 2027 योग्य तरेन आमी सरकार आमी हाडू शकतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।